मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो समेस्तंग आयच्या दिसाच्या नियाळाक हांव स्वागत मागता. सा लुकाचो वांजेल अध्याय 21 ओळी 5 ते 11 म्हणसर. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 21 5 to 11. तेदवा लोकां जम्या मदले थोडे देवाळा विशांत उलोवणू ते सुबित्त फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरुंगार आयलां म्हणटले. तोळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरसना, तसले दीस येतले, सक्कडी कोसळान घालतले. तोळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मिस्त्री, ह्यो संगती केदाळ घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावलो म्हणून गुर्त कसलो? तोळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, कोणूय तुमकां फसयन अशें सत्राय करा. सबार जण म्हजे नवे येतले आनी हांवूच तो आनी नम्यारल्लो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खटकायां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडजयस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. हांगा थंय भिरांकूळ भुंयकंपण्यो जातल्यो, दुकोळू आनी मारीची पिरां पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणां दिश्टी पडटल्यो. देवाचें उतर हें वखनी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, लितुर्जीक वर्साच्या निमाणे हप्त्यान आमी आसा आनी ह्या हप्त्यान आमी आयकून आसा अंत काळा विशीं कितें जातलें गे म्हणून, आनी शिसांचें सवाल हांगा आसा, कितें गुर्त आसतलें? पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता? देव आमी कितें जायजें म्हणून आमकां सांगता, ह्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया. पयल्यान परफॉर्म ऑर पेरिश, कर नाजाल्यार मोर म्हणलें तसलें सिद्धांत ह्या संवसारांत आसले. आमी कितेंय करना तर जाल्यार आमी नाश जावन येता. देखून आमी काम करीचे, वाडाचे, तेन्ना मात्र जीव आसता म्हणलें तसलें सिद्धांत. पूण आतां इल्लेशें तें बदललां आनी पब्लीश ऑर पेरीश म्हणलें तसल्या संगती घेवन पावला. म्हणजे जायरात कर, पब्लिशायज कर, हेरांक सांग आनी त्या मुखांतर तूं आसाय म्हणून रुजू कर आनी तूं आसतलोय म्हणलें तसलें सिद्धांत. देखून आज चड आनी चड एक वस्तू उत्पन्न करूंक खर्च करच्याकी चड ती वस्तू प्रगट करूंक चड खर्च करतात. मोर मनी स्पेंट ऑन पब्लिशायझींग दॅन ऑन प्रोड्युसींग. जायत्यो संगती पळया, कितलोसो पयसो तसो बेश्टेंच पाड जावन येता. पब्लिशायज करचें, प्रगट करचें. कितें प्रगट करचें? व्हडपण प्रगट करचें. त्या वस्तूचे बरे गूण प्रगट करचे, ताचें उणेपण दमून व्हरचें आनी व्हडपण नातलें आलें पुरा. कितें कुडसूंक जाता, कितें घडसूंक जाता, कितें अजाप घडूंक जाता तें आलें पुरो सांगून पब्लिशायज करचें, तसली संस्कृती. न्ही मात्र ह्या वस्तू विक्रापाच्या संगतींनी आमच्या विशयान आमी चिंतचें तरी, आमच्या विशयान आमी सांगचें तरी तशेंच. भावांनो आनी भयणींनो, सैरी करतना कितले पुरो फोटे मारतात आनी एकांत एक सांगणींत आसा, 100 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆದರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡು, 100 फोटे मारने जाल्यार 1000 कर म्हणून. आनी असलें चिंता सारकें म्हण आमी चिंता, असल्यो फोटी भायर येना म्हूण चिंता पिशा संवसारांत जी येता. एक ल्हानसो एक जोक तो कोणें घडूल्लो तो म्हणना,
असो आसा, भविष्य तुमी थोड्यांनी आयकलां. सैरीक पळोवंक म्हणून चेडवागेर न्हवरो, न्हवऱ्याचो बापूय आनी मालो येतात. आनी थंय येताना न्हवऱ्या विशांत मालो जायत्यो संगती सांगता, ते गूण हे गूण म्हणटा, बरें आसा, जायते सोबी सोबी संगती सांगता. आनी कांय न्हवऱ्याक कांय पाडसोय ना गी म्हणून व्हंकलेच्या कडच्यान विचारता. पाडसोय कांय विशेश ना, इल्लोसो पियेव घेवचे संवय आसा म्हणटा. पियेव घेवची, पियेवाची रेट विपरीत आसा. पियेव घेवचे संवय, पियेव घेवचे ना, पियेव केदळाय कांय ना, तो इल्लेशें पियेल्लें तेदळ मात्र पियेव खाता. हा, पियोवची संवय आसा ताका? ना बा, तो तशें कांय सदांय पियेना, इल्लो मांडे बेच्चे जाल्ले जाल्यार मात्र पियेता. तकली उण जावची संवय आसा ताका? पिडो आसा? तशें कांय तकली उण सदांय जायना. केदळा जुगारी खेळून सलवता पळय, आलें सगळें होगडायता पळय, त्या दाळ मात्र ताका तशें जाता. अशें ही सांकळत आसा. दाखयल्लें पियेव मात्र मूळ कालेंग दुसऱ्यांत आसा. भाऊ न्हू भयणी न्हू, हांव हें पुरो कित्याक सांगता की म्हळ्यार आईच्या वांजेलाच्या सुरवेला वाक्यांत शिस जेजू लागीं म्हणटात, कितलें मजबूत हें देवाळ, कितलें सोबीत तरान हें सुरंगार आयलां, कसलें फातर, कितलें बरें आसा म्हणून त्या देवाळाची वाखाणणी ताचे शिस आनी सांगाती करनासतना जेजून सांगचें हें उतरां फातराचेर फातर उर आसूं ना, सगळें कोसळोन घालतालें, सगळें कोसळोन घालतालें. भाऊ आनी भयण, आमी एक संगत उदास दवरीचे. जुदेवांक जेरुसलेमाचें देवाळ एक आपणाच्या अहमाचे संकेत, दंभ दाखोवचो म्हणटा हांव पळय, आपणाच्या व्हडपणाचे संकेत जावन आसले. कितल्या सोबीत तरान बांदलां. सलमाव रायान जायतो खर्च करना, दावीद रायान पुंजावन दवरलें देवाळ बांदच्या खातीर, आनी सलमाव रायांनी ताच्या प्रयत्नान तशेंच बापायन उरयलें, आनी तशेंच हेरांनी दिल्ले असो परिणाम जावन भोव सोबीत मजबूत देवाळ बांदलें. पूण तें कोसळोन गेल्लें. पूण ताच्या उपरांत जेजूच्या जल्माच्या थोड्याच वर्सां आदीं हेरोद रायान तें परत्यान बांदूंक सुरू केल्लें, नवीकृत केल्लें. आनी जेजू जेन्ना देवाळ नितळ करता तेन्ना ते जेजू म्हणटा तांकां, हें देवाळ कोसळोन गेला, 3 दिसांनी हांव पुनर्बांदता म्हणटाना ते म्हणटात, हें देवाळ बांदूंक 46 वर्सां लागल्यांत. त्या वेळारय तें देवाळाचें संपूर्ण जावन आसलें, आनी कितें बांदून आसलें म्हण येत कंप्लीट जावन आसलें तें. तितलें मजबूत तरान हेरोद रायत तें बांदतना हेरोद रायानय तांच्या मोगान तें बांदूंक सुरू केल्लें. हेरोद रायान त्या मुखांतर ती एक तांची अस्कतकाय जावन आसली, जुदेवांची ती एक अस्कतकाय. देवाळा मुखार तांकां सगळें विसरतालें. सोबीत मजबूत देवाळ बांदलें जाल्यार ह्या जुदेवांक सुलाभ रितीन पॉकेट करी येत म्हणल्यार त्याचेनपण हेरोदेन तें करूंक सुरू केल्लें, आनी बारी सोबीत रितीन बांदून आसलें. ह्या वेळार हे जुदेव पुरो इतले खुशेन आसात, आमचें देवाळ बांदलां, कितलें सोबीत आसा. आनी त्या दाळा जेजून सांगचें तें उतरां फातराचेर फातर उर आसूं ना. आनी जेजून जें कितें प्रभात केलो त्या दिसा, भाऊ आनी भयणीनो, जेजू सरोवन कांय एक 30-35 वर्सां भितर रुजू जालें, सत जालें. 70व्या इस्वेंत रोमा घरांनी तें सगळें देवाळ कोसळोन गेलें, निसांतान गेलें, आनी ताच्या उपरांत थंय देवाळ बांदूंक ना. आज एक खाली एक उणूद मात्र आसा, वेलिंग वॉल. त्या वणटीस अशी येवन जुदेव आजुनूय रडतात. भाऊ आनी भयणीनो, देवाळ तांच्या दंभाचे संकेत जावन आसलें, व्हडपणाचे संकेत जावन आसलें, मॅग्निफिशन्स, पावरफुल ताचे संकेत जावन आसलें. अशें आसतना जेजू तांकां सांगूंक अशें येता, ह्या संवसारांत खंयचेंच परमनंट न्हय, शाश्वत न्हय, कितेंच शाश्वत ना म्हणून जेजू तांकां सांगूंक अशें. आनी त्या खातीर सांगता तो फातराचेर फातर उर आसूं ना. आनी मुखारसून असले संदर्भ येताना निजाय की तूं शाश्वत आसलेल्या त्या देवा सरशी वेताना तुवें कशें रावाजें म्हणल्या विशयान तो ताका शिकयता, तो तांकां शिकयता, तो आमकां शिकयता. भाऊ आनी भयणीनो, हेराक्लिटस म्हणून तसलो तत्वशास्त्री जेजू जल्मोवच्या की पयलें सादारण 300 वर्सां आदीं क्रिस्त पूर्व 300 आसलो तसलो ग्रीक गांवचो तत्वशास्त्री अशें म्हणटा, यू कॅनॉट स्टेप इन टू द रिवर ट्वायस. न्हंयत तुवें 2 फावटी, एकाच न्हंयत तुवें 2 फावटी वचूंक जायना. हळें आमी कितलेशे फावटी गेल्ले न्हंयक येता म्हणून आमी सांगूंक पुरो. पूण तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार न्हंय म्हळ्यार खाली तो जागो न्हय, न्हंय म्हळ्यार वाळची न्हय, वाळचें उदक.
जेंकितान तुवें एकटी मॅट दवरलें तें उदक वाळून वसोण जालें, परत्यान तुवें मॅट दवरताना तें दुसऱ्यान उदक घेवन पावलें. बदलावण मात्र एक परमनंट संगत ह्या संवसारांत आसा तो म्हणटा. चेंज इज द ओनली परमनंट थिंग दॅट इज देअर इन द वर्ल्ड. तितल्या आदीं ताणें सांगिल्लें बदलूनच आसा, बदलावण जावनूच आसा. ह्या संवसाराची खाले तीस तीस, ह्या संवसारांत आसलेल्या आमची खाले ती तीस, बदलावण जावनूच आसा. कितेंच शाश्वत ना. देव एकलो मात्र बदलनातलो, शाश्वत, इटर्नल, परमनंट. परमनंट म्हणून कांय ना, खंयच्याकच गॅरंटी ना, कोणाकच ना. जायते पटे भावण न्ही भयणीनो, आमचें त्राण बोळ जायते पटे आमी परमनंट म्हण चिंताव. आमचें वडपण परमनंट म्हण चिंताव. आमचें सकत आमच्या बावल्यान आसचें परमनंट म्हण चिंताव. आनी व्हडलें व्हडलें खातरतां, व्हडलें व्हडलें खातरतां. हांव शिकयतां बुजा, हांव तें करतां, हें करतां. त्राण आसतना उलयतां. कितलो तेंप? 10 वर्सां, 20 वर्सां, 50 वर्सां, सोड 100 वर्सां. ताच्या उपरांत बिलकुल कांय ना. आमी कोणूच ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय. नन ऑफ अस आर परमनंट बिईंग्स इन दीस वर्ल्ड. मरोण 10 मिनटां जावनात तुजें नांव सुना मोडे म्हणटात तुका. मोड्यां केदाळा काडूंक, मोर्न केदाळा काडूंक, लोव देवया, फोंडान देव वयतना. कितें परमनंट आसा? भाऊ न्ही भयणीनो, पूण आमचें जिवीत परमनंट. परमनंट त्या देवा थंय, शाश्वत तें. शाश्वत न्हय तुजी सबाई, शाश्वत न्हय तुजें त्राण, शाश्वत न्हय तुजें कितें आस्त बदीक तुवें जोडलां, शाश्वत न्हय तुजी समजोनी. हुशार हुशार आसले मनीस तांच्या जिविताचें निमाणें पावतना कांयच उडास नासतना संपूर्ण जावन उडास विसरून ल्हानशा भुरग्या बरी जातात. भाऊ न्ही भयणीनो, आयच्या वांजेला मुखांतर जेजू कितें आमकां सांगूंक कशें येता? पयल्यान जेजू सांगूंक कशें येता? सोदून काड तुज्या जिवितांत तुका हंकारी जावन परिवर्तीत करचे तसल्यो संगती. कितें तुका हंकारी करता? तुजें शिकप तुका हंकारी करता, तुजें व्हडपण, तुजी भलायकी तुका हंकारी करता, तुजी कूड तुका हंकारी करता. सांगूंक कशें येता? हें परमनंट न्हय म्हणून तूं समजून घे. तूं केदाळ हंकारी जाता असले संगती पळोवन हें शाश्वत न्हय म्हणून समजून घे. आनी जें कितें शाश्वत न्हय ताचें थंय संतोश पावनाका, व्हडपण चिंते नाका. जें कितें शाश्वत आसा ताचें थंय तूं व्हडपण चिंत. आनी ह्या खातीर भाऊ आनी भयणीनो, आमचो आत्मो तो शाश्वत जावन आसल्या देवात हांव आयिल्लो तसलो, तो शाश्वत जावन आसा. ताचे थंय आमी संतोश पावचे. आमचो भावार्थ शाश्वत जावन आसा, कित्याक ताचे थंय तो रमला तर जाल्यार तो शाश्वत जाता. कित्याक तो शाश्वत, त्या भावार्थ थंय आमी संतोश पावचे. भाऊ आनी भयणीनो, कितें करीचें म्हणटा? पयल्यान जेजू सांगता आमची कूड सयत शाश्वत न्हय, त्या खातीर कलतेपणान जिये, सारकें मनोभान जिये. दुसऱ्यान शाश्वत जावन आसल्या देवा सरशी वचूंक आसा म्हणल्यार तसल्या चिंतपान जिये. केदाळ म्हणून आमी नेनाव, संवसार वो केदाळ आखेर जाता म्हणून आमी नेनाव. जेजूनी सांगूंक ना, तो म्हणलो म्हाकाय कळीत ना, तें बापाक मात्र ताणें निर्धार केल्ल्या प्रकार म्हणून. पूण एकंडीत जावन आसा, आमकां आखेर आसा. हो संवसार केदाळ आखेर जातलो आमी नेनाव. जायत्यांनी वस्तू बरयला, जायते आणखी चिंतना केदाळ जातलें, तें जातलें, हें जातलें म्हणून फॅसिनेशन. पूण एक गॅरंटी आमी बरयत, आमकां एंड आसा. ह्या संवसारांत आमी शाश्वत न्हय. आमी शाश्वत ह्या संवसारांत न्हय. हें सत. आयकोन आयकणांतले बरी करी येत, पळोवनी पळोवनांतले बरी करी येत, आसोनी नाचले बरी करी येत. पूण तें सत, तें सत. कितले बेगी आमी दोळे उक्ते करून तें वळखून घेता तितलें बरें आमकां. केन्ना तें वळखून घेना आमी निजायकी आमचो तो फंड कोण निराश जाताले. हांव जेन्ना आमचे दोळे उगडताले, बेगीन दोळे उगड सोम्या म्हूण आमी वागाचे. भाऊ आनी भयणीनो, आमी तशें चलतना ह्या संवसारांत खंयचेंच परमनंट न्हय, शाश्वत जावन आमचो आत्मो आनी देव म्हणून आमी सत म्हणून त्या प्रमाणे चलतना कश्ट समस्या आमच्या जिवितांत गॅरंटी आसा. कित्याक
संसार एका रितीन चिंता, एका उदकाचो लोट एका कुशीन आसा आनी आमी ताच्या विरुद्ध दिकेन वसाचे पडटा. त्या दळा कश्ट समस्या आसताले. जेजू तें म्हणालो, झुजां जातली, तें जातलें, हें जातलें. तूं जर संसार चिंतपा प्रकार तुजें जिवीत मांडून हाडटाय, कांय समस्या आसचो ना तुका, व्हडल्यो समस्या आसच्यो ना. पूण जर तूं सर्गेच्या चिंतपान तुजें जिवीत बांदून हाडटाय, समस्या येताले. कशें फुडकरीचे? सदांच तयार आसा जें म्हणटा जेजू, सदांच तयार. आयच्या वाचपाच्या आनी इल्लेशे मुखार आमी गेल्या नंतर जाल्यार 21व्या वळींत सांगूक म्हणटा, जेजूचें उतर आमच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा, तुमची तकली उखलून धरा, स्टँड इरेक्ट, स्टँड इरेक्ट, नीट रावा. केदळ काल जाताले म्हणून भियाण काल बोलय जावन निराशी जावन जिये नाकात. नीट रावा, नीट रावा. आमचो सोमी नीट रावलो. हेरोदू तुका हांगा येवंक सोडिना म्हणून जेजू कडेन सांगल्या शिसांनी. त्या कोल्याक सांगा, हांव आज आनी फाल्यां म्हजें काम करता, परवा म्हजो विशय घेता हांव. त्या कोल्याक सांगा म्हणलो. कॅर केलें ना. उक्त्यान ताणें ताका धरूंक प्रयत्न केले, ताका कडसेतान लोटून घालूंक प्रयत्न केले. वय थोडो तेंप थंयच्यान तो पयस गेलो. वय भियेलो ना. भाऊन आनी भयणीनो, भिवकुलो न्हय क्रिस्तांव. क्रिस्तांव एकलो धैर्यादीक व्यक्ती. कित्याक तो जाणा कितें ह्या संवसारांत बाळूवंचे आनी कितें ह्या संवसारांत बाळूवन जातलें म्हणून. आनी जर तूं हें तूं समजून घेताय, तूं भिवकुलो जायनाय. कसले समस्या आसूं दी, कश्ट समस्या आसूं दी, सलवणी आसूं दी, तुवें चिंतलें जायना जावं दी, नो प्रॉब्लेम, कांय जायना. स्ट्रॉंग जाताय तूं. ही सकत आमी मागाचे, ही सकत घेवंक आमी आशेचे. तें आमच्या हातांत आसा. तें जोडचें या जोड नासतना आमच्या हातांत आसा. देव हर एकल्याक ती सकत दिवंक कशें येता. पूण जायते फावटी आमी पिशा संवसारांत जियेता जाल्ल्यान, कुड्ड्या बरी आमी चलता जाल्ल्यान ती सकत आमी घेना. देव आम हर एकल्याक ती सकत दिवंक कशें येता. कोणाच्याच भियावे न्हय. जेजू म्हणालो, जो कोण कूड नास करूंक शकता पळय तांचे खातीर भियेनाकात. पूण ज्या कोणाच्या हातांत कूड आनी आत्मो आसा ताका भियेया. भिवून जेव्हा खालू बोलो जावचें न्ही. ताच्या प्रमाणे चला, ताच्या खुशे प्रमाणे चला. अंतकाळ आमकां बेश्टायना जावं. त्या संगती विशयान आमी खालू बोलो जायना जावं. धैर्यान संतोशान सोम्याक फूड करचें तसल्या त्या साकरां बरी, ज्या कोणें ताचें सगळें काम केलां आनी फ्री आनी बिंदास आसा तो. दनी केदाळ आयल्यार तो तयार आसा. तसले व्यक्ती जावं आमी. परीक्षा बरोवंक थोडीं भुरगीं भियेतात, थोडीं भुरगीं बारी संतोशान राखून आसात. कित्याक परीक्षा उपरांत तांकां रजा आसा, बरें खेळयेत म्हणून. आनी थोड्यांक परीक्षा म्हणटाना ताका उजेड जाता, काल जाता कोण ना, काल जाता कोण ना, पास जाता नांगी तेंगी हेंगी. जर तूं संपूर्ण तयार आसाय, परीक्षा हातांत येवं दी, कांय टेन्शन ना, कांय टेन्शन ना. देखून आमची तयाराय आमी हर एका दिसा करूंक फावो. शाश्वत तो एकलो जावन आसा म्हणलें चिंताप आमच्या सगळ्या त्या जिविताची बुन्याद जायची. जर आमी तशें करता आमी भागी. तर भावण आनी भयणीनो, आज आमी क्रिस्तियनाच्या काळाक तयाराय करना आसतना, पुरवां आयतारां न्हू आदवेंताचो काळ आमी सुरू करता. हें करनासतना एक सवाल आमच्या मतींत आमी गुवंक सोडिचे, चड आनी चड गुवंक सोडिचे. कितें म्हाका हांकारी करता? कितें म्हाका ह्याच संवसार जावचे बरी करता? कितें म्हाका चड आनी चड हांगात बांदून यंत शाश्वत म्हणलें बरी करता? त्या संगती विशयान चिंत. सोम्यातान उजवाड माग. आनी ह्या वरवीं म्हयन्या उपरांत आमी जेजूच्या येण्याचो संभ्रम आमी चलयतना, क्रिस्मस चलयतना भायलो धाबोचो जावचो ना, भितरलो एक अणभव जातलो. हो अणभव आमचो मेस्तांक जावं. आमेन. हांगासर आज एक सवाल आसा. तेर्साच्या भक्तीपणाक संबंध जाला. ही फोन करून म्हाका विचारता, फादर हांव ल्हानतावन तेर्स म्हणूनच आयल्या. तेर्स केदींच सुख येयलेलो ना. आतां हांव रिटायर्ड जाल्यां, घरांत आसां आनी हांवें आनीकी चडीत गमन दिवन हांव तेर्स म्हणटा. पूण तिचें सवाल, फादर म्हाका तेर्स म्हणटाना तें सांगिल्लेंच सांगचें जाल्ल्यान, आमचे बापा नामान मरियो सांगिल्लेंच परत्यान परत्यान सांगचें म्हणटाना
डिस्ट्रॅक्शन इल्लें चड जाता फादर. दुसरे मागणे म्हणचे जाल्यार नवी मागणी म्हणचे जाल्यार वडना. हें सांगलें तर सांगचें म्हणटाना मस्त डिस्ट्रॅक्शन जाता. कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना, एकाग्रता दवरूंक जायना. कालें करीजे फादर. बोवास बी सवाल. मागण्या वेळार डिस्ट्रॅक्शन येवचे, उरल्यो राटवळी मोतीक येवच्यो, पाल्याची कामां पाल्याची योजना आमकां दसची, भुरग्यांक होमवर्का विशयेंत इस्कला विशयेंत उडास येवचो, हें सकड सामान. डिस्ट्रॅक्शन आयलें म्हणटाना त्या विशयेंत गिल्ट फिलींग आसा करन बेजार पावोवचें म्हणून ना. हरी एकल्याक येता. सामान्य लायक आतां धरन पापसाहेबाक समेती डिस्ट्रॅक्शन येता, न्हिदी येता थोडे फावटी. डिस्ट्रॅक्शन कशें जैत वरचें? बेस्ट वाट म्हळ्यार हे डिस्ट्रॅक्शन्स मागण्याक एक मेट करन घेवचें. चिंत्या म्हाका मागणें करता आसतना डिस्ट्रॅक्शन आयलें आनी म्हाका कळ्ळें डिस्ट्रॅक्शन जालां म्हणून सडन जाग जावचें, परत्यान तें काम कितें आसा तें करचें, मागणें कितें आसा तें आनिकी भक्तीपणान करचें. जायते फावटी कुमसरांत येवन सांगचें आसा, फादर म्हाका वायट चिंतनां येतात. वायट चिंतनां आयिल्ले पडटा तीं पातकां न्हय, वायट चिंतनां येवनूच आसतात. पूण केदाळा पातक जाता तीं आयिल्ले दळा, ताका तें हांवें एंटरटेन केल्ले दळा, त्या चिंतपा विशयेंत हांवें आनिकी चिंतिल्ल्या वेळार, म्हजो वेळ करशिल्ल्या वेळार त्या दळा तें पातक जाता. आपशींच वायट चिंताप एक पातक न्हय. पूण केदाळा हांव ताका आपोवणें दिवन उदक घालन सारें वतून तें फुलशें करता, वाडशें करता, त्या दळा पातक जाता. आतां हांगसर ह्या स्त्रियेन विचारलेलें, तिका सांगलेंच मस्तपडी सांगता जाल्ल्यान तिका डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हूण. अशें जातात सर, तेर्स वांटो करी येता. ती म्हणटा तिका दिसलें कांय काम ना, रिटायर्ड घरात तसो जाल्ल्यान एकच पटी सांगून मूग दिजें म्हणी कांय ना, कांय नियम ना. तेर्स वांटो करन केदाळा संपूर्ण मोत आनी काळीज देवा थंय उबारूंक जाता, त्या वेळार म्हूण येता. भक्तीपणी ध्यानपणी तेर्स म्हूण येता. आमची जायतीं तोंडपाशी मागणी आसात म्हाका भोवन आनी भयणीनो. नोवेना आसा. ही सर मागणी आनी नोवेना एक एंड न्ही. दे आर नॉट एन एंड इन देमसेल्स. तितलें केल्यारच जालें, ताचे उपरांत कांयच ना म्हणून आमी चिंतल्या जाल्यार आमी चुकल्या. ती एक हातेरां. आमची तोंडपाशी मागणी हातेरां कहल्याक आमचें काळीज आनी मौन देवा थंय उबारचें. केन्ना मागण्या मुखांतर त्या मागतेल्या व्यक्तीच्या जिवितांत सकारात्मक बदलावन घडता आनी केदाळा ही मागणी काळजाच्या नीज परतोवन तावन उपजतात, त्या दळा ताका निजायकी अर्थ आसा आनी मागणें देवाक मानवता. दोन संगती. एक, मागतेल्या व्यक्तीच्या जिवितांत सकारात्मक बरी बदलावन जायजे. दुसऱ्यान तें मागणें काळजाच्या गुंडायतावन वयर येचें. आमी समजून घेतिल्ले प्रमाणे आमी जायते मागणें करता. सकाळींचे मागणें, सांजेचे मागणें, उबी दोतोन, 1009 तेर्स, समर्पण, मोरयेक समर्पण, मोरयेच्या कथावीन काळजाक, जेजूच्या पवित्र काळजाक, भाग्यवन कुटुंबाक समर्पण, सकाळींचे मागणें, सांजेचे मागणें, खंडी जावन आमी मागणें करता. आनी आखरेक डिस्ट्रॅक्शन म्हणून फ्रस्ट्रेट जाता. इतलें मागणें करनी आमकां कांयच संतोश ना, डिस्ट्रॅक्शन आयलें म्हणून आमी निराश जावचें आसा. भावन आनी भयणीनो, खंयचें गरज
देवाक क्वांटिटी टाइम गी क्वालिटी टाइम. 4 घंटे मागणें केलें, 4 घंट्यान कितलें फळादीकपणी मागणें केलें तें गरजेचें. क्वांटिटी टायम म्हळ्यार कितले घंटे गे म्हूण, पूण क्वॉलिटी म्हळ्यार कितल्या मापान हांवें मागणें केलां तें गरजेचें. त्या देखून देवाक जाय न्हय वेळ, बगर देवाक जाय नितळ निर्मळ भक्ती भरीत काळीज. त्या देखून 5 मिनटां जाल्यार 10 मिनटां जाल्यार भक्तीपणी एकाग्रतेन आमी मागणें केलां जाल्यार खंडीत जावन देवाक तें मान वता. असलें चिंतप आमच्या मागण्या जिवितांत रुता करूंक आनी आमी करचें मागणें फळादीकपणी फायद्याचें जावच्याक प्रयत्न करया. देव बरें करूं.